नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. अशी गेस्ट आसात जे फक्त गोंयचे वीज मंत्री न्ही तर मायनिंग वाठारांतले एक झुंजार फुडारी. पण तांचे झूज खंय पावलां आनी तातूंतल्यान कितें रिजल्ट येतलो काय हो संघर्शच मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांच्या पदराक बरयल्लो आसा हाजेर आमी भासाभास करतले. निलेश काबराल सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, आमी खुबश्यो तारखो आयकतात. त्यो म्हाका दिसता तुमी 2012 सत्तेर आयिल्ले तेन्ना सावन तारखो दिवपाची संवय जाल्ल्यो. आतां सगळे जाण तारखो दितात. खंयची तारीख खरी, खंयची तारीख फट. आनी एकच सामकी बारीक अपेक्षा तुमचे सारक्या आउटस्पोकन लिडरा कडच्यान, तुमी तरी आज खरें सांगतले लोकांक कितें आहा परिस्थिती मायनिंगाची? मायनिंगाची परिस्थिती आसा तशी आसा. सद्याक ते चालू जावंकूच ना. चालू जावपाचो जो आमकां सगल्यांची जी गरज आसा ती स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातीन ना. इट इज इन द सेंट्रल गव्हर्मेंट्स हँड. म्हाका दिसता म्हाजे कडल्यान बाकीच्या कडल्यान प्रयत्न खूब जाले. इट इज अल्टिमेटली द डिसिजन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट वेदर टू डू ऑर नॉट टू डू. दीस इज द स्टँड. आनी तारीख म्हणटा पळय, म्हाका दिसता हांवें तारीख एक पासून दिवं ना, पण हांवें एक तारीख सांगली ती 13 फेब्रुवारी पासून जावपाक जाय कितें जाता तें. 13 फेब्रुवारीक 2 दीस उरल्या. आनी फ्रॉम वॉट आय सी ते जे आमी डायलॉग चालू आसले तितूंत भितर जातले अशें दिसतालें. इट लुक्स ब्लीक की 13 फेब्रुवारी काय पासून जावचें ना अशें म्हाका दिसता. एक गजाल गूड थिंग दॅट तुमी कांय गजाली स्पश्टपणान उलयतात. नाल्यार आमकां 11 फेब्रुवारी, 13 फेब्रुवारी, अमित शाह येतगीर 15 फेब्रुवारी अश्योच तारखो आयकुपाक मेळटाल्यो. कित्याक लागून हो प्रश्न अडून पडलोच दिसता? म्हळ्यार एक गजाल, प्रायम मिनिस्टराक डेलिगेशन मेळ्ळें आनी तें डेलिगेशन मेळटगीर ताणें तें ती लायन फेमस जाली, मैं देखता हूं म्हणून. आनी ताजे आदले दिसाक युनियन मायन्स मिनिस्टरान सांगलें की जाय जाल्यार परत कोर्टां वचा म्हण. आतां जाय जाल्यार परत कोर्टां वचा हें सांगपा खातीर 1 वर्स रावपाची गरज ना हें पयलीं सांगपा जातालें. कितें चल्लां नेमकें आनी कित्याक लागून अडलां? ना, म्हाका दिसतालें न्ही, सी लास्ट टायम आमी खूब प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता 7 आज तारीख 11 आनी 7 फेब्रुवारी ऑर्डर जाल्ली 2018. 1 वर्स जालें. सो आमचो प्रयत्न तेन्नाच्यान चालू आशिल्लो की जे मायनी ज्यो आसा गोंयांत 550 लिजां आसा अशें एज्यूम करया, आनी तितल्यो फक्त 100 मायनी चालू आसा. उरलेली लिजां ऑक्शन करप म्हणून आमी स्टँड तेन्ना घेतलेलो. त्यो जर घेवपाक जाल्ले, पूण म्हाका दिसता तो स्टेट गव्हर्मेंटान ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तो स्टँड घेवना, लिवींग असायड 100 मायन्स. इफ दे हॅड गिवन क्लॅरिटी टू द गव्हर्मेंट, ओके यू डोंट डू दीस 100, यू डू दीस, जाल्यार ते चालेक लागपाचें. थंय बोलताच हे येयलें की तुमी ब्लॉक करा, व्हडले ब्लॉक करा आनी हें करा. आतां कर्नाटका पळय सी म्हणटा, सी मायन्स म्हणटा. सी मायन्स आर मायन्स वीच वेर सीज्ड बाय द गव्हर्मेंट आनी सीज टू एक्झिस्ट बिकॉज दे आर गॉन आउटसायड द लीज एरिया. आनी थंय तांकां ब्लॉक करपाक लायले, पूण तेणी ब्लॉक करूं ना. आसा ते लीज तेणी ऑक्शन केलें, कोणाक जालें या म्हण. आनी तितूंत म्हाका दिसता आउट ऑफ 2015 जेन्ना MMDR एक्ट केल्लो आनी आतां आमी 2019 आसा, इट इज वॅलीड टील 2020. ऑल मायन्स इन इंडिया अप टू 2020 आर वॅलीड. हें तुमकांय खबर आसा. आफ्टर दॅट दे नॉट वॅलीड. इन द प्रोसेस ऑफ 2015 टू 2019 52 मायन्स ऑक्शन जाल्यो. सम वेर सी मायन्स, सम वेर वर्जीन मायन्स. सी मायन्स म्हणजे कर्नाटकान तितल्यो 2 मायनी आतां चालू जाल्या नितक्योच. कितल्या वर्सांनी? आउट ऑफ 52. फुडें जर ऑक्शन जें आसा, इट इज नॉट एज इजी. ऑक्शन म्हणजे कितें? ऑक्शन तांकां लोकांक दिसता की हातोडी मारा, नाल्लाक आमच्या देवळान कितें जाता, ऑक्शन करता, पावणी करता. देवीची देवाचो पिझो जाली मागीर सगळे कावाळ तरी ऑक्शन पावणी म्हणटा. नाल्ल कितले पयशे? 20 रुपया, 30 रुपया, पावतो 6 म्हणटा. मागीर असली भाशेन मायनींग जायना. कित्याक तो जो नाल्ल आसा तो हांव घेवन वयता पावणेक, पूण हे पावणेक मारता ते ऑक्शन म्हणटा, पावणी म्हणटा ती, हेका खुबशी आनी प्रक्रिया आसा. ती फक्त हांव घरा घेवन वचूंक शकना. जर पावणी जे लोकांक जर दिसता की पावणी मारली की घेवन वचपाचें, अशें जायना. म्हाका दिसता हें आमी एम्फसायज, हांव खूब फाटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी एम्फसायज केलें. गोंया इज नॉट लायक अदर स्टेट्स. आमकां हांगा जे राजवट आमचे पयलीं आशिल्ले पोर्चुगीज शासनाचे हॅज गिवन डिफरंट टायप ऑफ अ लॉ फॉर दी स्टेट, and that is why they had brought that 87 Abolition Act. Otherwise why it was required. So म्हाका दिसता खंय तरी मे बी
आमचे convincing my central leaders, I think they are not convinced or they are unable to get themselves convinced because bureaucracy down the line is unaware of the situation and bureaucracy is trying to emphasize what they want to do. तुम्ही पहिले आता हेची फायल तुम्ही पहिली असलेली टाइम्स ऑफ इंडिया राफायल डेलाची ब्युरोक्रेसी हाव दे राईट अँड हाव द चीफ मिनिस्टर आमचो तेन्नाचो डिफेन्स मिनिस्टर हाव ही हॅज लिटरली ओवर रिडन द फॅक्ट ऑफ वॉट दे आर ट्रायंग टू प्रूव्ह दिल्ली ब्युरोक्रेसी लायक दॅट ओनली. आता पॉलिटिकल डिसिजन इज नॉट ब्युरोक्रेसी डज नॉट गेट इलेक्टेड, ब्युरोक्रेसी गेट सिलेक्टेड and they get remain till the age of 60. We political people get elected by the people of the country or people of the state or particular constituency. I think that political leaders in the center have to decide whether they have to get elected or selected. If they got elected, then we have to do what people of Goa want to do. If they are going to get selected, then they should apply पोस्टांतल्यान नोटीस खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान काम आसा जाल्यार एप्लाय करूंक पडटलें. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी म्हणटात की ते कन्विन्स जायनात म्हणून. कित्याक कन्विन्स जायनात? कारण हांवें 3 दीस पयलीं डिबेट केलें ह्याच विशयाचेर, जंय पुती गांवकर आशिल्ले. तांणी सरळ आरोप केलो की गोंयांतल्यो मायनी काडून खंयचे तरी व्हडल्या कॉर्पोरेटांक, गोंयच्या भायल्या कॉर्पोरेटांक दिवपाचो हो कट आसा अशें आपल्याक सरळ दिसता म्हण. आनी ताजे खातीर एक जे रिजन तांकां दिसता, जें परत युनियन मायन्स मिनिस्टराचें स्टेटमेंट, जंय ताणें सांगलें की आमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन उलयतात की EC सुद्दां कंटिन्यू उरूं, फक्त लीज ऑक्शन जातलें. सो जो लीज घेता ताका EC सुद्दां कंटिन्युअस मेळटली. हातूंतल्यान एक गजाल दिश्टी पडटा की दीस इज एन एलेबोरेट प्लॅन. पयलींच कांय गजाली ठरल्यात आनी आमी मात हांगा एक पोको संघर्श करत आहात. दॅट इज वॉट कितें जाता पळय, वॉट यू आर सेयींग, तूं गांवकर असो म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण तूं जर पळोवपाक गेलो 4-5 दीस पयलीं सर्क्युलर काडला आमच्या मायनिंग डिपार्टमेंटान, खंय तरी ब्लॉक लिजीस करपाची मिटींग दवरल्या केन्ना तरी 2 दिसांनी फाल्यां. म्हणजे हें जर ते करता जाल्यार ब्लॉक म्हणल्यार कितें, म्हणजे एक्झिस्टींग लिजीस आसा ती डिवायड करून एक व्हडलो ब्लॉक करपाचो विशय हो आज फाल्यां मिटींग अशें आसा म्हणून म्हाका कोणें तरी सांगलें. एक गोश्ट जालो. तुमी सांगता की थंय तोमार म्हणटा की अशें EC कशें वाडयतले? अरे लीज आसा येदोसो, ती EC आतां अशी उरची ना, ती लीज आतां ब्लॉक करता जाल्यार व्हडली लीज जाली, तितून थोड्या लोकांनी EC आसतली नासतली, तो लीज कशें वाडोवपाक मेळटा? म्हाका लोकांक समजुपा खातीर हांव म्हणटा हें ब्लॉक करप आनी एक व्हेरी क्लियरली लोकांक परत समजुपा खातीर की खण खात्यान ही फाल्यां मिटींग दवरल्या 12 तारखेक आनी त्या मिटिंगे भितर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे ऑफिसरां सुद्दां आपयल्यात टू गिव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन की हे ब्लॉक कशें करप मायनिंगाचे खातीर. आतां हे ब्लॉक म्हळ्यार प्रकरण कितें आनी हो ब्लॉक म्हणटा तो जो कॉन्सेप्ट आसा तो सद्याची जी आमची मायनिंग लिजां आसात आनी ताजे भोंवतणी तयार जाल्ली एक इकोसिस्टम आसा ताका परवडपा सारको आसा काय कितें? सी ब्लॉक म्हणल्यार कितें आहा, ब्लॉक हे आमचे पुर्तुगीजान केल्ले कितले वर्सां पयलीं, ते तुका सगळे गोंयकारांक खबर आसा. हे आतां फ्रेश वर्जन मायन म्हणजे नॉट टच मायन ब्लॉक करप. आतां तुका एग्जाम्पल दिलें कर्नाटका, ज्यो मायनी सीज केल्ल्यो, जे दे हॅड गॉन मोर दॅन 10% आउटसायड देअर ओरिजिनल लीज वेर ऑल सीज अँड दे वर कॉल्ड क्लास C मायन्स. पोरच्या 2015च्या ऑक्शनान त्यो ऑक्शन केल्यो आनी दे वर एज इट इज मायन्स C मायन्स. तितून भितर ब्लॉक करून विकलेल्यो मायनी आसा. गोंयान आतां ब्लॉक हांव नको, कित्याक तुवें सांगता त्या भाशेन रायटली वर्डेड इकोसिस्टम, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, खंय आपणाची बाउंड्री आसा, जागे घेतले लोकांनी. आज जर ते सगळे पळोवपाक गेल्यार कितलो व्हडलो ब्लॉक करतले काय, वेदर इट वील बी आख्खे गोंयच्यो आतां 543 लिजां आसा, तितल्यो 150 लिजां एक्टीव आसा, 100 लिजां एक्टीव आसा, 120 कितें लिजां एक्टीव आसा इन्क्लुडींग 88. तांकां जर त्योच मायनी ब्लॉक करतले और आख्खे गोंयच्यो पुर्तुगीजान 543 आसल्यो त्यो आतां 100 करपाचे आसा, वा 20 करपाचे आहा, वा 10 करपाचे आहा, हें फाल्यां डिस्कशन जातलें दिसता म्हाका. ब्लॉक म्हणल्यार व्हडल्यो मायन्यो गोंयचे भायले कशें आसता, गोंयांत ते बारीक हेक्टर आसा, भायर व्हडल्यो मायनी आसता, ते ब्लॉक करपाचे विचार आसा. फाल्यांची मिटींग जातकीर कळटलें कोणाच्या मनान कितें आसा तें करपाचें. पूण एक गजाल सांगात, हो ब्लॉकाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो आमच्या सद्याची जर ग्राउंड रियलिटी पळयली तातूंत भितर बसपाक शकता? बसोवपाक जाय जाल्यार कितेंय बसोवपाक शकतली. जशें हांव मागता सेंटरा कडेन की आमच्यो मायनी गोंयच्यो चालू करा. बसोवपाक जर तेंचे जर मनान आसा बाबा खंय तरी गोंयान हेल्प करपाक जाय जाल्यार दे हॅव गॉट 87 एबॉलिशन एक्ट इज अ एक्ट विच इज ओनली डन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा.
वी आर सेइंग टू मॉडिफाय. जर बसोवपाक जाल्यार बसोवपाक शकता. आतां हांगा बसोवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार कशे ते बसयतले. तितूंत प्रॅक्टिकली फाल्यां ती मायनी चालू जातल्यो वा ना चालू जातल्यो कितें जातलें ते मागीर पळया न्ही. आतां जशें 2015 आतां 2019 16, 17, 18, 19 4 वर्सां जाल्यो. 52 लिजां ऑक्शन जाल्ली. तितल्यो 2 लिजां चालू जाल्या. म्हणजे पळय म्हणजे गोंयकारांनी आनी कितले सफर जावपाचे. जे ऑक्शन करून जे करता म्हणल्यार आमचे आहा ते सगळे उरलेले ते आमचे बेल्टार पुर्तुगाला व्हडले वचनासले ते आतां वचपाचे प्रयत्न करपाक लागतले सगळे. पण म्हाका सांग आतां युनियन मायन्स मिनिस्टर म्हणटा की परत तुमी कोर्टां वचा म्हण. हो जो आतां पयली गजाल तें आहा हें सांगपा खातीर 1 वर्स कित्याक लागलें हो पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न आसा कोर्टां वचपाची तयारी गोंय सरकाराची आसा आनी वचून आमकां कितें फायदो जावपाची शक्यता आसा. गोंय सरकार कितें म्हणून वयतलो कोर्टाक म्हाका समजना. एक्सटेंशन ऑफ लीज म्हणजे लीज जी आसा ही 88 लीज तांकां सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की वी डोंट हॅव रायट टू एक्सटेंड. इट इज व्हेरी क्लियर इन दॅट आर्ग्युमेंट. ऑन वॉट technical ground will they go to the Supreme Court to change that, the meaning of that 88 order? I don't know. I really म्हाका deep knowledge आसा असं म्हणना, but I got little knowledge of गोंयची मायनी and how to go about it in the court of law. पण म्हाका सांगा on what basis Goa government will challenge that order? On what basis? If they had to challenge, they would have challenged it that time only. But there is no technicality in challenging the order. It will be heard inside the chamber and decided and thrown out again. That was the real reason that time आम्ही force करू ना for hearing it again. The very same reason, because it will not be open in the open court. It will be decided within the box. And who will judge? Now आता एक असं की there is a change in judges. Judge आता दुसरे आले ते आता ऐकची ना दुसरो judge ऐकतलो केस. Maybe on that basis you feel an appeal, then it is only hearsay that you should go and appeal. It was not done that time because it would be the same judge who would hear in the same inside his office and decide and throw out the matter instead of coming there. That was the reason. So कितें तो म्हणटा म्हाका खऱ्यांनी खबर ना. I don't know what else to say. पण मागीर लेजिस्लेटिव्ह क्युअर कायद्या भितर बदल करप हो एकच मार्ग असं म्हणटा तुमी आनी कसलोच मार्ग तुमकां दिसना. ना मार्ग खूब आसा. मार्ग जशे आतां ब्लॉक फाल्यां करपाचे आहा. तो मार्ग ऑक्शनाक जालो जाचेर तूं म्हणटा की 4 वर्स लागत 5 वर्स लागत असलो मार्ग. तुका एक्झाम्पल दिना लायव्ह एक्झाम्पल. 52 लिजा ऑक्शन केल्ली 2015 नानद दीस न्यू लॉ. तितले 2 महिने चालू जाल्या. म्हणजे 50 महिने अजूनही चालू जावपाचे आहा. ते केन्ना जातल्यो खबर ना. 4 वर्सां जाली. जाल्यार आमी गोंयकार हे परिस्थितीन रावंक शकना. एटलीस्ट आमचे एरियाचे लोक आमचे एरियाचे कित्याक आज गोंयभर लोकांक कळ्ळां की मायनींग जे बंद जालां इट इज इनडायरेक्टली एफेक्टेड एवरी प्लेस इन गोवा, including builders, including suppliers, including everybody. So today the people of Goa have realized it is not only थोड्यांक दिसतालें की मायनींग बंद जाल्यार आमकां कितें फरक पडटलो. मायकल तसगो म्हाका सांगता, मायकल बाब सारको जाका मायनिंगाची खबरूच ना ते बेडलाक ट्युरिस्टूच आमकांय फरक पडला म्हणटा. लोक आमचे सायडीन येताले, पयशे जाताले, लोक म्हणटाले हे सगळ्यो गोश्टी मायकल सांगता. म्हणजे तूं चिंत मायनिंगाचो पयसो जो आसा इट वॉज इंटरडिपेंडंट नॉट ओनली ऑन पीपल हू आर डिपेंडंट ऑन मायनिंग, इट वॉज एंटायर सिनेरियो ऑफ गोवा. So if this is a scenario which people of Goa have understood, and you can imagine how long we will have to stay for auction. The other thing is whether government should start the mines. Immediately what can be done right now, existing leases जे आसा, government should start on their own. Corporation कर ना department चलोवपाक दी, कितें आहा तें करून दी. So but for that also, हे करपाक ते EC जे आसा तो तोमार सांगता, maybe that is in sync with government running the mines. So if government runs the existing auction or leases by taking over and running by themselves in whatever format with the existing strength of As per present MMDR Act. as per सरकाराक अधिकार आसा काय कितें? आसा सरकाराक अधिकार आसा न्ही. सरकाराक खंयचे ताका ऑक्शन पॉलिसी नाका. सरकाराची ती तिजोरी सरकाराची, ते मायन ओवर सरकाराचो, ते चलोवपाक ऑक्शनाची करपाक गरज ना. नंबर 1 सरकार स्वता ते चलोवपाक शकता. पूण म्हाका इतलें हांव आतां चेअरमॅन आसलो, आतां मंत्री म्हण लोकांनी आनी सरकारान केला 4 महिने जाले. पयलीं चेअरमॅन आसलो GTDC, हांव घेतली पयलीं ती लॉसान, तें कॉर्पोरेशनूच. म्हज्या सारकें कॉर्पोरेशन आनी म्हाका 24-25 कॉर्पोरेशन आहा गव्हर्मेंटाची. खंयचे एक कॉर्पोरेशन म्हाका
दाखोवचे फायद्याचे आसा. एकूच EDC कितें आसा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट, थंय भरमसाट पयसो जो एक्विजिशन आशिल्लो भाईन तेन्ना कोर्टान डिपॉझिट करपा खातीर EDCन केलो, पूण तांकां खुबशे पयशे तेंचे कडेन आसा, ते कॅन रोटेटेड पयशे. दुसरे आसा ते GSIDC, इट इज नॉट गव्हर्मेंट मनी, इट इज नॉट इन टू अदरवायज खंयचेच गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन सामकें बरें भरभराट जाली आनी प्रॉफिट केलें अशी काय परिस्थिती ना. दाखयची म्हाका. ताका लागून मायनिंगाची कॉर्पोरेशनाची कितें वेगळी जाय ताजे तुका दुबाव एकटो आमचो NGO सांगता न्ही तेजी ताजोय दुबाव आसा. तेजोय दुबाव आसा. तोय अशेंच कॉर्पोरेशन करून 2-3 गोश्टी मडगांव आनी थंय कामां चालू केली. म्हाका एक गजाल सांगात, आज जेन्ना तुमकां कित्याक दिसता की राज्य सरकाराची गजाल जंय तुमचेच सरकार आसा भारतीय जनता पक्षाचे ते केंद्र सरकार कित्याक आयकना आनी whose failure it is? See, there may be 1 or 2 reasons. What I can see, म्हाका उलोवपाचें काय ना, I am not bothered. First reason can be recuperation of other states. गोंयांत तुमी केलें, आमचें शेडींग केन्ना करता, कित्याक गोंयची परिस्थिती जी आसा ही दुसरी भशेन आसा, ही आमकां खबर आहा आनी केंद्र सरकाराक खबर आहा. पूण दुसऱ्या स्टेटीनी प्रॉब्लम आसा, खुबशे प्रॉब्लम आसा. मे बी दे आर अफ्रेड दॅट इफ यू डू दीस दे विल हॅव टू बी फोर्स टू डू दॅट. आमी गोंय बारीक 2 MP आसा न्ही, आमकां व्हडलोसो फरक कितें पडटा अशें तेंचें म्हणणें आसत खरें, कोणाक खबर. पूण आय थिंक द ओनली रिजन वील बी इज बिकॉज इफ दे डू फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, then they should also consider their entire country where there are other problems of not similar nature but on a nature of on the same sort of a nature. So this is one reason can be. Second reason can be is maybe we are see I will how Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Goa has been very lucky for him. I am making a statement today. Goa has been always lucky for him. Whenever he has come to Goa, if you go and see, I will not name because it is not good because he is my leader also, to name what the luck has Goa has brought to him. And if the Goan people are not in a position to get the benefits of this leadership in the center, we will have to see how the luck goes ahead and forward. पण दुसरो विषय जो आसा म्हाका दिसता की गोंयचे मायनिंग जे आसा, एक तुका सांगलो विषय the center is getting too scared to decide. दुसरो विषय जो आसा ब्युरोक्रेसी देर इज एडमेंट आनी तेणी जर डिसायड केला की अशेंच जावपाक जाय, दे विल मूव द फायल्स इन दॅट सेम डायरेक्शन. बट समबडी इज सिटींग ऑन द चेअर लायक आय एम द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट डिसायडींग. म्हाका एक नेगेटीव फायल येता बट आय गो बाय द कॉन्शियस and I decide. So this is why we are elected, not selected. Bureaucracy is selected and the constitution gives you power to decide. And when you decide on your own with the conscience, you can decide what you want. So the bureaucracy must be the second point where they are not showing positive direction. ते कित्याक करू शकता हे घालून ते घालून ते करना जालें. आज इवन गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट म्हणटा की तुमचे जे खासदार आसात तांकां जर हो प्रश्न सोडवप जमले ना जाल्यार तांकां परत इलेक्शनाक उबो रावपाचो सुद्दां अधिकार ना म्हणून तुमी मान्य करतात? ना, ते काम करता बडे आपणाचें कितें आहा. आतां हो सिट्युएशन असो आसा की मे बी तेणी प्रयत्न खूब केला, हांवूय पळयला हांव आसलो तेंच्या वांगडा, प्रयत्न खूब केला तेणी, पूण मे बी द रिजल्ट इज नॉट कम. सो हाऊ विल द रिजल्ट? आय सेड आय फील ओनली 2 प्रॉब्लम्स, वन इज दॅट, वन इज दीस. मुख्यमंत्र्यान 2 ते 3 पत्र बरयली तरीकय रिजल्ट येना. मे बी तो बरो आशिल्लो आनी फिजिकली वचून ते बसून अशें मातशें करपाक जाय म्हटल्यार वूड हॅव मेड अ डिफरन्स. सो practically means because of his inability to go and speak to them directly, maybe that is also a hindrance for us also. तुमकां दिसता तो जो ह्या की खंयची तरी गोंयची भायल्या व्हडल्या मायनिंग कंपनीक दिवपाचो बी हाजे फाटल्यान हेतू आसपाक शकता, हें दिसता काय हें दिसना? ना ना, कित्याक पळय म्हाका सांग, तुका एक सांगता, जेन्ना मायनिंग जेन्ना 2012 बंद जाली, ऑक्शन केल्ले पळय ओवराचे, खंयची भायले कंपनीन ओवर घेतलो गोंयचो आनी रेट जी आसली मार्केट रेट, which is rate derived केल्ली, it is based, it is not 200 times the market cost. Based on the market cost, the rate was derived. So if those particular mine owners wanted to go on over, they should have participated. They have hardly taken 5% of the auction over. So the concept जो आसा कोण म्हणटा पळय, I don't think that they are interested in go on over. Because if they were interested, then they would have taken the auction over to see how their furnaces run. They have taken very small quantity. But practically it is not feasible to take it to their plants. And गोंयांत तरी प्लांट बसोवपाचो प्रश्नूच येना. आज पळय सेजा गोवा एक प्लांट घेतला, स्पॉन पीग आयर्न प्लांट हांगा, तांकां पळय ट्रकांनी आतां हांगाच्यान लोड येता, इम्पोर्ट करता
आनी हांगा कशें चलतलें. सो आय डोंट थिंक दॅट इज द सिनेरियो द पण सेंट्रल. इतलें आसून सुद्दां तुमकां दिसता की हें सगळें जें वारें आसा तें ऑप्शनाच्याच वटेन वता म्हणून. हांवच नको रे तुका सांगलें पळय इंटेंट सी आय एम स्टेट गव्हर्मेंट आय एम पार्ट ऑफ द स्टेट. आय एम स्टेट गव्हर्मेंट आय एम पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी आर ऑल टुगेदर. आज तूं फाल्यां मिटींग दवरल्या इट इज चित्र आसा तें ब्लॉक करपाचें. लेट अस सी. I have told Honorable CM that if time comes, you have already made me the minister of this government. The mining portfolio is with him. I am making a statement that let us try a lot of other options. See, ultimately, what we want is work to start. There are many other ways where work can start. And आमचे गोंयकार भाव आनी भयण्यो ज्यो मायनींग डिपेंडंट आसा, जे एरियन मायनींग न्ही, जे ट्रक बाकीचे बार्जी बाकीचे सगळे गोष्टी जाता तेंचे खातीर कितें तरी चालू करपाक म्हजे तकलेन आसा. He can start and subsequently work on real starting of these mines. See, but it will take some time on restarting on the factual position on giving back the leases by the central government. That is one. Second, whether state can also run, we have to see because it is the interest of the population of the state, not on individual interests. You are saying although it is not a sound idea for government to run a business, घडये लोकां खातीर लोकांनी ह्या सगळे पर्यायांचो विचार करपाची परिस्थिती आज आयल्या. सगळे परिस्थिती कित्याक तुका सांगलें 25-26 कॉर्पोरेशनां आहा तितली 3-4 कॉर्पोरेशनां मे बी प्रॉफिट आहा उरलेले प्रॉफिट ना ताका सॅलरी दिना गव्हर्मेंट. कदंबा कॉर्पोरेशनाक सॅलरी मेळना. मायनींग कॉर्पोरेशनाकूय सॅलरी मागीर गव्हर्मेंटान खंयची हाडून दिवपाची सॅलरी स्टाफाक. But that is not the solution. बट दॅट इज वॉट द प्रोसेस. म्हणजे कोण तरी तो परिस्थिती आयला म्हणटा एनजीओ म्हणटा ते कर. पण गोंयची ओरसी आय एम अ मोस्ट टेक्निकल. आय एम नॉट सेइंग हायली टेक्निकल बट आय हॅव गॉट सम नॉलेज बिकॉज आय एम इंजिनियर माय सेल्फ. म्हाका सांगूंक शकता की दॅट रनिंग अ गोवन मायन ओर इज नॉट लायक रनिंग ओर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लायक हॉस्पेट और ओरिसा बिकॉज देर इज चंक्स अँड पॉकेट्स ऑफ द सेम युनिफॉर्म ग्रेड ऑफ ओर. हियर यू हॅव टू क्रिएट बाय ब्लेंडिंग अँड कितें करून नाटकां करून वॉशिंग करून हें करून तो क्रिएट करूंक पडटलो ऑफ दॅट ग्रेड टू सेलेबल ओर. आनी हें करता तेन्ना कोल इंडिया तूं पळय कितले लॉसांनी आसा बस. See the report of Coal India Limited. Correct. Because government is giving them grants, they are able to pay them salary. Coal is coal. The shale, the coal, shale and coal ekूच दिसता. The cotton and shale, the quality of the coal is deteriorated. This was run by the Coal India Limited. Now same mines are run by private individuals. You see how much profits they are making. Same thing will happen in Goa. See, government machinery. I am not doubting ability of individuals who operate a corporation, but the functioning of the corporation never happens. So where will this functioning of the corporation? सरकारी व्यवहार जावन उरता. उरलो. हां एक्झाम्पल देना कोल इंडियाचे तूं पळय न्ही स्टडी स्टॅटिस्टिक्स काड न्ही. कोल इंडिया लिमिटेड इज द सेम. इट्स अ ऑटोनॉमस बॉडी और अ कंपनी विच इज ऑपरेटिंग कोल इंडिया. ताका जे वर्सांतल्यान पगार दिवंक पडटा सेंट्रल गव्हर्मेंट. एक गजाल म्हाका मुद्दम जाणून घेवपाक जाय कारण मायनींग बेल्टान 2012 भितर भारतीय जनता पक्षाक कितलेशेच आमदार दिले आनी 2017 ते कितलेशेच आमदार काडूनय घेतले. दोनूच मनशांक हे दोन्ही वारी लागलनात. एक तुमी आनी दुसरो बाबू कवळेकार. दोगी जाण शेजारी आनी दोगी जाण मायनींग बेल्टांतले. ही जर परिस्थिती आनी हो जर लोकांचो राग जो आमकां आज दिसता तो जर असोच उरलो तुमच्या पक्षाक कितली परमनंट डॅमेज मायनींग एरिये भितर जावपाक शकता. नको कितें हांव सांगूंक शकना. पण आय कॅन ऑलवेज से दॅट आय विल वोट फॉर बीजेपी. सो बाकीच्या लोकांनी डिसिजन तेणी घेवप न्ही. ते कितें हर्ट जाल्या ते कितें जाल्या सरकार कसो आसा. सी अल्टिमेटली इट इज द पीपल हू डिसायड द गव्हर्मेंट. जशें हांवें सांगलां कितली डॅमेज जावपाक शकता. यू आर ट्रायंग टू इवेट दिस आन्सर. आय एम नॉट इवेटिंग. आय डोंट लायक टू इवेट थिंग्स बट कितें एक्चुअली म्हाका दिसता इट इज द पीपल हू विल डिसायड. Dilesh Kabral will go and convince people to vote for BJP. You are one politician जाचे कान पाय सगळे जमनीर असतात. ते कान पाय तू किती सांगतात. कान पाय सांगता की येता ते दोन्ही सिटांक इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स. आय एम व्हेरी ओपन टू यू अँड आय हॅव बीन टेलिंग माय पीपल ऑल्सो. बट येस वी विल फोर्स आवर सेल्फ टू गो अँड वर्क फॉर द पीपल टू गेट वोट्स फॉर बीजेपी. अँड सी टुडे आय शुड नॉट से सी यू कॅन सी आम्ही जेन्ना 2017चे इलेक्शन केले तेन्ना एक आमी ऑर्गनायझेशनाचो सपोर्ट आनी एक मिटींग आमी चालू केल्ल्यो. आय फॉरगॉट द नेम्स ऑफ द मिटींग. तुका खबर आसतलें एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी केल्ल्यो. म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान चालू जाल्यो. आय हॅड
जनसंपर्क अभियान जनसंपर्क अभियान तर 10 माझ्या मतदारसंघात 12,000 10-12,000 लोक झाले हय, सामकें अँड इट कंटिन्यूड हय. बट लायक दीस ऑल्सो अदर कॉन्स्टिट्युन्सीज 16, 17, 12, 13,000 लोक म्हणून आमी म्हणटाले थोडे मतांनी येयले थोडे पडले म्हणजे लोक येयले मिटिंगेक म्हूण वोट मारता अशें जायना अशें म्हजें म्हणणें वोट येना देखून जाल्यार तुज्या मनान जर बसला की हय सरकारान वोट फुडें बरें काम केलें करपाक सरकारान खूब बरीं कामां केल्या देर नो डावट अबाउट इट लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टरशीप अंडर द सेंट्रल लिडरशीप खुबशें डेव्हलपमेंट चालू आहा बट लास्टाक पोट न्ही पोट जेन्ना भरना लोकांचें ते डेव्हलपमेंट कितें पळोवन पोट भरतले काय हो प्रश्न येता ब्रिजी पयले की पोट भरतले म्हाजें ब्रिजा वयल्यान गेलो चलत गेलो म्हणजे पोट भरतले ना लास्टाक म्हजें पोट भरपा खातीर सरकारान कितें केलें हे लोक विचार करतले हे विचारान म्हाका सांग आमी सांगपाचो प्रयत्न करतले पण लास्टाक लोकांनी विचार करून करपाक जाय हांव डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आय डोंट से लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट इज हॅपन अँड दे स्टील गोइंग टू हॅपन देर इज नो डाउट अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ दीस गव्हर्मेंट काँग्रेस बट ultimately when people vote is they see individually what is the benefit for my pot will they look at that bridge and say oh बरी ब्रिज बांदले आमी वोट मारया म्हणून हो म्हजें पोट खाली आहा कशें भरपाचें हे कोण विचारतलो हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता हे शब्द तुजे आयकतकीर म्हाका न्ही आनी प्रश्न विचारपाचे ना आनी म्हजो टायमूय सोंपला बट निलेश बाबान खूब बरी गजाल सांगली की लोकांच्या पोटा कडेन खेळ जावपाक जायना आनी मायनिंगा सारकी क्षेत्र जाचो अख्ख्या राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जाला तो सुदारपा खातीर जर ताकतिकेन पावलां उबारलीं नात जाल्यार खंयचो तरी एक बेल्ट किंवा खंयची तरी एक सेक्शन फोंडा पडचें ना मागीर सगळेंच फोंडा पडटलें ती परिस्थिती राज्याचेर येवची न्ही इतलेंच मागता आनी एक मंत्री म्हणून प्रयत्न करतले इतलीच आस्त बाळगितान थांबता प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू